शॉकिंग वर्डिक्ट, अनएक्सपेक्टेड. म्हणजे म्हजे एक सदांच समज आशिल्लो की एकदां इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेअर जालो की खंयचेच न्याय वेवस्था तातूंत इंटरफियर करना म्हणून हांगा अनफॉर्च्युनेटली हायकोर्टान एक अचंबीत करपा सारको निर्णय दिलो आनी मनाक पटना. म्हणून हांव नको इलेक्शन कमिशन होपफुली सुप्रीम कोर्टान बी वचपाक जाय. आयज रातचें कितें जाता जाल्यार आमी अनफॉर्च्युनेटली स्टेट हातूंत भाग ना. हे इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करता आनी स्टेटीचो फक्त हांगा ताका सपोर्ट दिवपाचो आसता. सो आमचो डायरेक्ट हातूंत हांगा कांयच भाग ना. आमचें सेंट्रल इलेक्शन कमिशन म्हाका दिसता डिसिजन अप्रोप्रिएटली घेतलें. पूण पॉसिबिलिटी आसा कितें डेफिनेटली हांव नको तांचें लिगल तांणी पळोवपाक जाय. पूण एक अचंबीत करपा सारको निर्णय आशिल्लो आनी इतलो डिले करून 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 आयज आयलो हातूंत खंय तरी एक संशयाची पाली चुकता. म्हणून हांव नको. कित्याक पयलीं खेप अशी घटना घडली आसली. म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान असो निर्णय पयलेंच आयला आसतलो की फाल्यां इलेक्शन आनी आयज इलेक्शन कॅन्सल जाता आनी इलेक्शन नोटिफिकेशन प्रोसेस इनफॅक्ट म्हाका दिसता सर्वीस वोट सिनियर सिटीजन वोटूय पडले, बॅलट वोटींग जालें. सो ते पसून नासतना असो निर्णय घेवप म्हणजे मातसो अचंबीत करपा सारको निर्णय.